मेन्शन केली गेम कित्याक ती अर्जंट कित्याक लोकांक भरपूर त्रास जाता आनी कोर्टान एप्लिकेशन हियरिंगाक गेली मागीर हांवें कोर्टाक सांगलां की हे 10 वर क्रॉस जातरी आजून चालू आसात ते पब्स आनी क्लब्स आनी ते वाजयताय म्युजीक भायर आउटडोर डिस्पायट हायकोर्ट ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आनी सगळे टायम टू टायम डायरेक्शन दिले ते सो मागीर हायकोर्टान सांगलें ते एक्शन स्ट्रिक्टली घेवपाक जाय बाय द DGP दे आर फिक्स दॅट द DGP वील हॅव टू टेक एक्शन गव्हर्मेंट एडवोकेटान एक रिपोर्ट दिल्लो दाखोवपाक की ते आमी लिस्ट दिलो ते सगळे भितर चलतात म्हण पूण हांवें त्या एक टॅबाचे आमी रिकॉर्डिंग सगळे डावनलोड करून दाखयले कोर्टान ओपन कोर्टान पळयले ते आनी सांगलां दीस इज क्लियरली आउटडोर्स म्हण एंड नॉट इनडोर्स सो कोर्ट टूक स्ट्रॉंग एक्सेप्शन to the manner in which the police have been handling this matter and I कोर्टा पासून सांगला येसले आफ्टर 10 o'clock चलो जायना विदाउट हाय पेट्रोनेज कोणाचे वयरसून हें आसपा जाय थिंगा सो द कोर्ट फेल्ट दॅट द DGP शूड बी डायरेक्टेड टू टेक इमिजिएट एक्शन आनी कोर्टान म्हाका रिक्वेस्ट केल्लें 3 वरांचे यो म्हूण आनी DGPक आयज मेळ म्हूण वीथ द PIs आयज SP पासून आशिल्लो आनी DYSP दलवी आशिल्लो थिंगा आनी PI आयिल्ले आनी हांवें सगळें कोर्टान कितें जालें तें एक्सप्लेन केलें आनी सगळें डिटेल ऑर्डर कोर्टान पास केलें तें मागीर हांव शेअर करता म्हणून सद्या DGPन सांगलां इट्स अ व्हेरी सिरियस मॅटर एंड इट कॅन नॉट हॅपन देर मस्ट बी सम थिंग वीच इज गोईंग रॉंग सो ही हॅज सेड दॅट ही इज गोइंग टू सीट with this team now which ते आसात थिंगा ते गोइंग टू वर्क आउट द मॉडॅलिटी हांवें सांगलां 10 वरांचे तुमी आसपा जाय आमी लिस्ट धाडला खंयचे 9 स्टार्ट जाता 4 काबार जातात थोडे 10 स्टार्ट जाता आनी 8 सकाळीं काबार जातात सो तुमी एडवर्टिजमेंट घातात आनी तुमकां खबर ना हांवें पासून सांगलां आमची हांव म्हापशें गेलो तेन्ना लोक वागातोराचे आयिल्ले सांगपा म्हाका की आमचे सोंसू जायना राती पासून पुलीस स्टेशनार गेले अंजुना पुलीस स्टेशन कांय करना अंजुना PI आशिल्लो हांवें ताका सांगलां ते आयले ना ते म्हणल्यार वय आयिल्ले म्हणून आनी हांवें म्हणल्यार हें चलतात तूं वयतात विजीट मारतात तूं परत हिंग वयल्या वरां उपरांत परत स्टार्ट जाता So I said that there should be an hourly monitoring also after 10 o'clock to make sure it is completely closed. And you'll see mostly these people are in venues being run by foreign nationals with foreign DJs and they don't care for the law. They don't care for the police, they don't care. It has to be with the blessings and connivance of somebody right on top.